विसोपरांत तुमकां येवकार। गिरदोळी साश्टीच्या वयोवृद्ध जोडप्यांक चाकूची धमकी दिवन घर लुटपी चोरांक पुलिसांनी अवघ्या 24 वरां भितर अटक केली। चोरांनी लाखो रुपयांच्या भांगराच्यो वस्ती, टीव्ही, सिलिंडर आनी हेर वस्तींची चोरी केल्ली। भांगराच्यो वस्ती सोडल्यो जाल्यार हेर वस्तू पुलिसांनी तांचे कडल्यान रिकवर केल्यात, अशी माहिती कुडतरी पुलीस स्टेशनाचो PSI अमित नायकान दिल्या। एडेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। काल एक आमची रॉबरी केस रजिस्टर जाल्या CR 5418 अंडर सेक्शन 457, 394, 342 रेड विथ 34। काल आमकां संक सुमार सकाळीं कॉल येयलो की एक घरान घोव बायलांक बंद करून दवरलें आनी ती इंजर्ड आसा म्हणून। तशें आमी स्पॉटार पावले। थंय पावतकीर कळ्ळें की एकली बायल मारिया पेरेरा आनी तिचो हजबंड जोकी मिस्टेवेरो हेंचे घरान रातचे कोण घुसले, तांकां मारले, तेंचे सगळें भांगर येयलें आनी हावसहोल्ड आयटम्स आशिल्ले, टीव्ही जशें गॅस सिलिंडर आशिल्लो हे चोरून व्हेले म्हणून तेणी सांगलें आमकां। मागीर ते लॉक आमी ओपन केलें, दार ओपन करून तांकां भायर काडलें, पयलीं मेडिकलाक घातलें, अशी कंप्लेंट रजिस्टर केली। मागीर इन ड्यू कोर्स ऑफ टायम आमकां तेंची हें मेळना जाली, आयडेंटिटी नाशिल्ली। ते कंप्लेनंटान सांगलें तोंडाक बांदून आशिल्लें म्हणून। बट जो मोडस ऑपरेंडी आशिल्लो तो आमचो एक नोटोरियस क्रिमिनल आसा हांगसर अनवर शेख म्हणून, तसो तेजो पार्टनर आसा मोहम्मद सरफराज, हेंची मोडस ऑपरेंडी आशिल्ली। आमचे इन्फॉर्मंटान आमकां कळयलें की हेणी केलें आसतलें म्हणून। अकॉर्डिंगली आमी गेले पणजे आसाक म्हणून आमकां न्यूज मेळ्ळो, तशेंच गेले आमी पणजे साकून पर्वरी वयले। पर्वरी रेस मागोस फोर्टा कडेन आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की हे व्हायट कलर स्विफ्ट गाडयेन भोंवतात म्हणून आनी तेंची जी प्रॉपर्टी आसा जी चोरी गेल्ली ती ते डिस्पोज करपाक भोंवतात म्हणून प्रमाणे तेंचे DYSPचे इंस्ट्रक्शना प्रमाणे आमी सगळे गेले थंय ते आमकां मेळ्ळे। ते टायमार आमी धरले, तेंची गाडी अटॅच केली, गाडयेन तेंचे मुद्देम आमची सगळे प्रॉपर्टी आशिल्ली, सिलिंडर मेळ्ळे, 2 टीव्ही मेळ्ळे, तेंचे एक मायक्रोवेव ओवन हे रिकवर जाले। पण भांगर जे आशिल्लें, गोल्ड आशिल्लें ते अजून रिकवरी जावचें आसा, ते अजून जावन आमचें इंट्रोगेशन करून कितें मुखायलें कितें आसा तें आमी रिकवर करपाक ट्राय करतले।